लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसबोर 1 वोळ 39 ते 56. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नगरांत दडवडान गेली आणि जाकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसब्यांत आसलोल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोडली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्या मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें? तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसब्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोवन येतलें म्हूण तुवें बाबा दवरलोय देखून तूं सुभागी. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या दारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकुर्णीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आनी तांच्यो सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बळिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतेल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्भ धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सौद्रां वयले शेवटिता. हीण हलकोल्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. एब्राहिमा आनी ताचे संस्थी खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले कालकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकरांक शेरोणाक घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.